स्कुलांच्या विद्यार्थ्यांक मध्यान आहार दिवपी आपमजत गटांक फाटल्या 8 म्हयन्यांसावन पैसे दिवंक ना। शुक्रार मेरेन तांचे खात्यान पैसे येवंक ना जाल्यार आंदोलन करतले असो इशारो गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान दिलो। मंगळारा आपमजत गटांच्या बायलांनी आमदार विजय सरदेसायाची भेट घेतली। मिड डे मील म्हणटा तो एक मुवमेंट जो सुरवात केल्लो वुमन एम्पावरमेंटान, बायलांक पावर दिवप, बायलांक गोंयच्या बायलांक क्वॉलिटी जेवण गोंयच्या भुरग्यांक दिवंक पावोवची हो हेतू आशिल्लो। आतां अशें दिसता की सरकारान कशे तरी सरकार गोंयच्या बायलांचो कांटो काडूंक सोदता इन द नेम ऑफ क्वॉलिटी। आतां क्वॉलिटी जर बरी जाय जाल्यार पयशे चड दिवंक जाय। आतां हांगा अशें जालां की सरकारान गेले 6 म्हयन्यांक तांकां पयशेच दिवंक ना। पैसे दिवंक ना आनी जर पैसे मागूंक गेले जाल्यार अक्षय पात्राक एप्रिलाच्यान हाडटा म्हणून ते अनावन्स करतात। आतां अक्षय पात्राक हाडटात ते कशे हाडटात, कितले रेटीन हाडटात हे कोणाक सांगूना। हांचे बापायचे पैसे न्ही हे पैसे सरकाराचे पैसे म्हणल्यार एक्सचेकराचे पैसे, ताका अकाउंटेबिलिटी जाय आनी आमचो पक्ष हाजेर हो इश्यू करतले। हे शुक्रार मेरेन जर तांकां ते पैसे मेळना जाल्यार आमी सरकारान एज्युकेशन फेस करपाक तयारी आसपाक जाय। आज आम्ही हांगासर न्ही आमचो 6 म्हयने जालो पेमेंटूच मेळूना। ऑगस्ट टील डिसेंबर जानेवारी पासून आमची बिलां गेले, म्हटल्यार आमकां पेमेंट मेळना। आमी जेन्ना ऑफिसान वयता तेन्ना म्हणटा फंड्स ना म्हणून, पैसेच ना कशे घालतली। म्हाका इतलेंच म्हणटा की तुमी क्वॉलिटी मागता। जेन्ना आमी मागले अशें न्ही पैसे काय अक्षय पत्राचो आमी 2,500 भुरगीं घेतली। आतां अक्षय पत्राक एप्रिलान येतलो, हे येतलो, ते येतलो, ते आमकां उतरां मेळटात। मागले जाल्यार आमच्या हक्काचे पयशे आनी क्वॉलिटी मागता जाल्यार तुमी टायमार पेमेंट दिना जाल्यार तुमकां क्वॉलिटी कशी मेळटली। तरी आमी आमचे सगळे भांगर घालून दवरून आमी हे तुमची स्कीम चलयतात आनी आतां इम्पॉसिबल आमकां फुडले 7-8 म्हयने आमी कितें व्हडले बिझनेस लॉबी न्हू आमी। आमकां ते कितें तुमचे रेम्युनेशन मेळटा ते टायमार दियात न्ही आमकां आनी कांय ना, तितलेंच मागता तुमचे कडेन। आनी इतल्यो बायलो गोंयांत सक्षम आसा करपाक हे जाल्यार तुमकां भायली पार्टी कित्याक जाय, आउट ऑफ गोवा तुमकां पार्टी कित्याक जाय हांगासर आनी दुसरे आनी ग्रुप घालात। म्हटल्यार ते अक्षय पत्राक बीन हाडनाका भायले हांकां, तुमी आसा तोच जॉब काडून उडयता आनी बायलांक म्हणटा पांयार उबे राव। तुमी अशें तर आमच्या पांयांचेर तर मारत जाल्यार बायलां कशी उबी रावतली। आमकां पळोवन दुसरी बायलां फुडें सरपाचे पासून फाटीं सरतली। अगो ते स्किमीन आमी वचनाका, आमकां पयशे मेळनात हे दिसतले जाल्यार तुमी सारकें करात, आमकांय सक्षम करात न्ही, अशी मारून उडोवनाका।